आयज जी कावन्सील मिटींग आसली ते मिटिंगेक जे पॉयंट दिल्ले ते पॉयंटाचेर आनी फाटल्या कावन्सील मिटिंगेक हांवें विचारलेलें की रीड एंड कन्फर्माक तो कोण येतालो तेजेर विचारलेलें की म्युन्सिपालिटीची रिकवरी आनी कितें पोजिशन आसा काय म्हणून. आनी आयजूय हांवें तो परत विचारलें बस चीफ ऑफिसर आनी चेअरपर्सनाक आनी फूल कावन्सिलाक की जी म्युन्सिपालिटीची रिकवरी आहा ती कसली रिकवरी उरल्या आनी कित्या खातीर उरल्या, कित्याक रिकवरी जावंक ना. हेजेर जेन्ना हांवें ITI मागलेली तेन्ना हांव प्रिपेर करून येयला ITI मागलें तेजेर आमकां 4 कोटी आनी कितें तरी दिल्या आनी गव्हर्मेंटाची गव्हर्मेंट जे प्रिमायसीस आहा तेंची रिकवरी उरल्या. अशें मेळोन भरपूर रिकवरी आसा त्या खातीर ते रिकवरीचेर कितें एक्शन घेतल्या, कितें करतलो आनी कित्या खातीर उरतली. आमी अशें मागलां की फुडल्या 3 म्हयन्या भितर सगळी रिकवरी येवंक जाय. ताका लागून सरा कडेन आनी हेजे कडेन हांवें विशय हो मांडलेलो आसा आनी जवळ जवळ आमची 4 कोटी वयर रिकवरी उरल्या. ती रिकवरी येवंक जाय. ती जर रिकवरी येयत जाल्यार म्युन्सिपालिटीचे कामां आहा पळय आनी जे बाकीचे विशय आसा पळय ते सगळे सुट्टले. त्याच बरोबर एक डेव्हलपमेंटाचो विशय येयल्लो की जे फाटले खेप आमी पायपलायन घातल्या ती सगळी फोडलेली आहा. ताका लागून ती पायपलायन जितकी फोडल्या पळय ताका हांवें एक हें रेजोल्युशन घेतलेलें की जितकी ज्या वॉर्डांनी पायपलायन फोडल्या फूल एंटायर बिचोली ती परत रिपेर करची. ती PWD फक्त काय ना ती कुडको पॅचवर्क करतले. सो परत तो रस्तो जर बरो जातलो आनी ते बरें जावंक जाय जाल्यार आमी तांकां सांगलां की एक आमचे कडेन म्युन्सिपल फंड ना जावं गव्हर्मेंट ग्रांट आमकां हें जावंक शकना अवेलेबल. ते एक जालो जाल्यार स्पेशल ग्रांट नाजाल्यार MLA थ्रू फंड म्हणून आमी म्हटलेलें की एक रेजोल्युशन घे आनी MLAक धाडा. सो आमकां 100% गॅरंटी आहा की MLA हे पायपलायन जे फुटले आनी रस्ते खराब आहा ते सगळे फूल करतलो. आयज बिचोली नगरपालिका कावन्सील ऑर्डिनरी कावन्सील मिटींग आसली आनी तातूंत म्हत्वाचे जे मुद्दे आसले पळय ते काही म्हणजे जे आमकां जे इनकम जो येता पळय त्या इनकमानसून कशें सुदारणा करप आनी म्युन्सिपालिटीची फायनान्शियल पोजिशन कशी स्ट्रेंथनींग करप हेचेरूय चर्चा जाली. हेचेर त्याच प्रमाणे बाकीचे जे मुद्दे आसले पळय हेचेर विविध विशय आसले हेचेर की त्या विशयांच्या माध्यमांतसून ते प्रत्येक पब्लीक रिलेटेड इश्यू आसले हेचेर आनी बाकीचो जो इश्यू जो आसलो पळय तो आमचो सगळो इन जनरल हितूनसून येता पळय हेचेर सगळे सब्जेक्ट येता पळय त्या हितूनसूनच आशिल्ले हेचेर. रिकवरीच्या बाबतींत मोठो विशय काय आसा? रिकवरीच्या बाबतींत मोठो विशय आसा. सादारण आतां जी आमच्या एकावंटंटान म्हायती दिल्ली आहा पळय त्या प्रमाणे 4 कोटी रुपयाची आमची अशी रिकवरी आसा हेचेर. हितून गव्हर्मेंट ऑफिसांची रिकवरी मॅक्झिमम आसा हेचेर आनी त्याच प्रमाणे इंडिविज्युअल जे शॉप्स आहा पळय शॉपांची रिकवरी आहा तेंकां तितूनसून आतां ऑलरेडी डिसिजन जाल्लें की चीफ ऑफिसराक हें दिल्लें आहा की तांच्यांनी रिकवरीच्या बाबतींत एक मेजर स्टेप्स घेवचे आनी रिकवर करची जेणे करून जे लायबिलिटीज ज्यो आसा पळय आमी लोकांक दिवपाच्यो आसा जे म्हणजे आमचे वर्कर थोडे रिटायर जाल्यात जावं स्टाफ थोडो रिटायर जाला पळय तेंचे जे पेमेंट्स आसा पळय ते करपा खातीर आमकां ते रिकवरीच्या माध्यमांतसून आमी सगळे आनी ते ह्या हेका लागून आमचे सगळे सहकारी नगरसेवक आनी सगळ्यांनी आमकां योग्य असो सगळ्यांनी तेंको दिल्लो आसा की तुमी रिकवरीच्या बाबतींत खंयचेच फाटी फुडें रावूं नाका. रिकवरी करा आनी लोकांचे पेमेंट कितें आसा पळय ते ड्यूज आहा ते सगळे पेमेंट करचे. तशी रिकवरी आमची डे टू डे आमची रिकवरी चालूच आसता. रिकवरीचेर 2-3 जे मेजर रिकवरी पॉयंट्स आसा ताचेर आमी फोकस सद्या आमचो चालू आसा. वन इज आमचे गव्हर्मेंट ड्यूज थोडे उरलेले आसा बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रिजन्स इट इज इंट्रस्ट आनी जे एप्लिकेबल जाल्लो सो ताजे खातीर ते आमी ऑलरेडी आयज कावन्सील मिटिंगेन डिस्कस केला. सो एक म्हणजे आमची गव्हर्मेंट जी आमचे प्रिमायसीस आसा पळय रेंटेड सो ताजी रिकवरी उरल्या. सो ते टेक्निकल पॉयंट्स एक आशिल्ले ते आमी आयज मिटिंगेक घातले. सो होपफुली ती आमी एग्रीमेंट तांच्या बरोबर सायन करून पेंडींग ड्यूज आसा ते जातले क्लियर इन कमींग टायम. तशेंच दुसरे आमचे आसा ते ओल्ड पयलीं 2004च्यान ती हायक आशिल्लो 10% जो DMAन अप्रूव केल्लो तो तेन्ना इम्प्लिमेंट करूंक नाशिल्लो तेंच्यांनी. सो ताजे खातीर थोडे हे उरलेलो थोडे शॉपांचे जे लीज रिन्यूवल जेन्ना जाता तेन्ना तो इम्प्लिमेंट करूं नाशिल्लो. सो तो एक मेजर हे आसा. सो तोय आमी आतां इम्प्लिमेंट केला ऑलरेडी आमी स्टार्ट केला इम्प्लिमेंट करपाक. सो दॅट ऑल्सो वी हॅव इंटिमेटेड टू द कावन्सील. आनी तेच्या बरोबर बाकीचे जे कितें पेंडींग मेजर रिकवरी ड्यूज आसा तर ताजे खातीर आमची टीम कॉन्ट्रिब्यूट करून आमी एक्शन घेवपाक स्टार्ट करतली. काही शॉपां बंद आसात आनी तेचे रिकवरी अशें कितें आहा? शॉप आतां बंद आसा म्हणजे कशें आसा जर काही ठिकाणी थोडे लेसी आसा ते एक्सपायर जाल्ले आसा किंवा अशें जर खंय आसा जाल्यार दॅट वी वील सिक्युअर द पोजेशन एट फर्स्ट इन्स्टंट. आमी पोजेशन सिक्युअर करतले
ती ऑप्शन करतले अशी चड ना म्हाका दिसता 2-4 शॉपां आसतली म्हज्या म्हायती प्रमाणे 2 शॉप्स आसा वेरीन द लेसीज हॅव एक्सपायर्ड सो लेसी जर एक्सपायर जालो आनी विदीन अ मंथ जर कोण तेजो लिगल हेर किंवा कोण ट्रान्सफरा खातीर एप्लाय करिना जाल्यार आमी तांकां एक मॅक्झिमम एक नोटीस धाडून वी वील सेक्युअर द पोजेशन ऑफ दॅट शॉप दोज शॉप्स वील बी ऑप्शन गव्हर्मेंट रिकवरी कितके वर्साची आज गव्हर्मेंट रिकवरी कशें आसा थोडे जे डिपार्टमेंट्स आसा तांचे बरोबर लीज एग्रीमेंट सायन जावना कित्याक तर पयलींचे इंट्रस्ट एप्लिकेबल जाल्लो सो त्यो जवळपास थोड्यो इवन 3 वर्साच्यो आसा थोड्यो 6 वर्साच्यो आसा सो ह्यो ज्यो आसा सो ताजे खातीर आमी आयज आतां डिस्कशनाक घातिल्ले सो तांचो इंट्रस्ट पार्ट जर आसा ताणें रिक्वेस्ट केला जाल्यार तो आमी गव्हर्मेंटाक धाडपाचो की कावन्सील इज ओके फॉर रिलॅक्सेशन ऑफ इंट्रस्ट दॅट इज वॉट दे हॅव अप्रूव्ड इन द मिटींग जाल्यार एटलिस्ट प्रिंसिपल अमावंट आसा तो तरी गव्हर्मेंट सायडीच्यान जर आमकां आयलो जाल्यार ती आमची मेजर रिकवरी क्लियर जातली